Luke 7:16. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आमकां मेळूंक आयलो. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसचे वगडें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन. आनी सर्व दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xaviera, व्हडा कुरा रादिसांच्या मोगान लासलोल्या बेसांव सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या बेसांव सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या.